दोनापावलाचे फामाद जेटीचे अस्तित्व धोक्यात आसा। गोंय तशेंच गोंया भायले पर्यटक जेटी पळोवपाक येतात। गोंय सरकारान 20 कोटी म्हणून हालींच सोबितीकरण केल्ले। तशेंच जेटीक भेट दिवप्यां खातीर तिकेटी दवरिल्ल्यो। तशेंच ह्याच पयशांनी जेटीची देखरेख जातली अशें सांगिल्लें। मात आतां ताची सामकी चवथिकाय जाल्या। रेलिंग मोडिल्ल्यान जेटीर येवपी पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। कसलीय वायट घडणूक घडचे पयलीं संबंदीत प्रशासनान हो प्रश्न जाग्यार घालचो अशी मागणी थाव्यांनी केल्या। इतलो लोक हिंगासर येता, शेकड्यांनी लोक येता हिंगासर पळोवपाक, स्पेशली हो स्पॉट. तर तांची सेफ्टीक लागून आनी सगल्यांच्याच सेफ्टीक लागून हांगासर लोकांनी जे आपले जीव ना वगडावंक जे गव्हर्मेंटान 20 करोड हिंगा मोडलेले हाजेर मातसो ज्ञान करचो आनी हिंगासर बेगीनच्या बेगीन ही गेट बांदून घेवची. आमी आतां दोनापावलाचे वयर पावले आहात, जो स्पॉट आहा तो तुमी पळयता हे कितले अनसेफ हिंगासर आहा. ही ग्रील जी मोडल्या केन्नाय हिंगा लोक तुमी पळयता जायत्या लोकांक जी हांगासर येयल्ले आहा हे पळोवपाक हो स्पॉट इतले डेंजरस आहा. तरी आसतना तांणी 2 सेक्युरिटी गार्ड्स हिंगा दवरल्या की थिंगा कोणे वयचे ना जावपाक. आपको क्यों इधर रखा है ऐसा चेक करने? इधर सेफ्टी के लिए रखा है, ये टूटा हुआ है, डेंजर है. हाँ, डेंजर है इसलिए रखा है. तुम्ही आयकला की हे सेफ्टीचे काम बेगीन बेगीन ताबडतोब म्हाका दिसता ट्युरिजमान हे हातीन घेवपाक जाय काम. कारण हिंगासर सगळोच लोक येता, भुरगीं येता, घोडे आदोन सकयल पडले जाल्यार एक ट्रेजेडी जावंक शकता. जे दोनापावल एक फेमस प्लेस आहा, जिंगासर एक पिक्चरूय जाल्लें एक दुजे के लिए. ह्या पिक्चरान हिंगासान ते एक्टर्स मोत्ता हिंगासर पडोन. तर हीच स्टोरी परत रिपीट ना जावपाक लोकां गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन हिंगासर ग्रिलींग घालून हे बंदोबस्त करचे आनी सेक्युअर करचे.